सगळ्यांक तुमकां देवान देव बरो दीस दिवचो. दिनवास ह्या देवान आमकां आनी एक आयज दीस दिला. बरो फायदो काडूंक ह्या दिसाचो हे मिसान आदार मागया. आयचे मीस आमी भेटयता आना मारिया विएगस दुसऱ्या वर्साचो उडास कितेंपणी मागुया तिजे पासून मागता आसतना आयज कोण आपलो वाडदीस बर्थडे मनयता काजार दीस मनयता तांचे पासून मागुया. करून दुयेंती पासून मागुया. आमी एकामेका पासून मागून हे मिसान बरे भशेन म्हणटा घेवचो. बापचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवीन आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. पयलें वाचप दानियल प्रवादीक. दानियलाचे तीग इश्ट देवाचेर कसो विस्वास दवरतात राजाक भियेनात आनी राजा कितें सांगता करूंक फुडें सरनात. तांची खबर आमकां मेवतली. भावार्थ म्हणजे कितें तें आमकां शिकयतात. ते सांगतात राजाक तूं आमकां कास लायतलो एक आस्तेंतलो देव आमकां निवाडटलो. निवाडी ना जाल्यार पासून हांवें देवाचेर विस्वास दवरतलें. इश्टानो आमचो भावार्थ खूब फावटी आवता. मागुया भावार्थान जिवी आमी जावंक कितें जिवितान आमच्या घडूंक देवाचेर सदांच घट विस्वास दवरूंक हेच भावार्थान चलूंक आयच्या मिसान आदार मागुया. हे मागणें आमचें देवाक मानूंक पात म्हणून ओडकुया. सगळें आमच्या गुन्यांचें देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसून मागुया. दूख धरून म्हणुया हांव की सर्वदा देवा आनी तुमकां बाबडनो सांगता मनानुसार वायटान बरें सोडून आमी सारकी पातकां केल्या. असो अपराध असो बरो अपराध सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक तुमकां बाबडनो मुशेकाची आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं सोरपोत विधा देव आमची काकूत करूं आनी आमची सगळीं पातकां बोगसून सगल्यांक ससणीच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सर्वेस्परा आमच्या दयाल बापा पिराजीत करून पवित्र जाल्ल्या तुज्या भुरग्यांची काळजां उजवाडान तुज्या भोर भक्तीक तुजो मोग करूंक तूं आमकां फाव करताय. तर आमची मागणी दयेन तूं आयकून हें आमी मागता आमच्या सुमया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळीं पवित्र तुमचे एकपणान जेतान राजवट चलयता ससणच्या ससनांक. आमेन. बसून देवाचें उतर आयकुया. दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी नाबुकदनेस्सर पादशान तांकां म्हणलें शाद्राक मेशाक आनी अबेदनेगो म्हज्या देवाची तुमी चाकरी करना आनी हांवें भांगाराची मुर्ती उबारून दवरल्या तिका तुमी भोजनात हें खरें. आतां तुतुरेचो पिल्लुकेचो विण्याचो त्रिकोणाचो किनरेचो शिंगाराचो आवाज आनी सगळे तरेचे संगीत तुमी आयकतल्यात तेन्ना दोनीय पळोवन हांवें केल्ल्या ते मुर्तीक भोजूंक तुमी तयार आसात जाल्यार बरें आसा. पूण तुमी
तिका बोजनात जाल्यार रोकडे तुमकां एका जोलट्या उज्याच्या आगट्यान उडयतले आनी खंयचो देव मागीर म्हज्या हातांतले तुमकां निवारतलो. शाद्राक मेशाक आनी अबेदनेगो हांणी राजाक असो जबाब दिलो. नाबुकदनेस्सरा हाचे विशीं तुका आमी जबाब दिवपाची गरज ना. तूं सांगताय तें घडल्यार आमी चाकरी करता तो आमचो देव जोलट्या उज्याच्या आगट्यांतले आमकां निवारूंक शकता आनी तुज्या हातांतले तो आमकां निवारतलो. पातशाय, पूण अशें घडोना जायत जाल्यार पर्यान जाणा जा पातशाय की आमी तुज्या देवाची चाकरी करचें ना आनी तुवें उबारून दवरल्यात ते मुर्तीक बोचचें ना. हीं उतरां आयकून नाबुकदनेस्सर एकदम रागवलो. शाद्राक मेशाक आनी अबेदनेगो हांकां पळोवन ताचें तोंड सारकें बदललें. तें आगटें सदां तापयताल्या त्याहून 7 पावटी अदीक ताणें तापोवंक लायलें आनी आपले फौजेंतल्या कांय जाण घट मनशांक आपोवन ताणें तांकां शाद्राक मेशाक आनी अबेदनेगो हांकां बांदून जोलट्या उज्याच्या आगट्यांत उडोवंक फरमायलें. पूण तांकां उज्याच्या आगट्यांत उडयल्या उपरांत कांय जावंक ना म्हूण पळोवन नाबुकदनेस्सर थटाक जालो आनी वेगीं वेगीं उठून आपल्या मंत्र्यांक ताणें म्हणलें, आमी त्या मनशांक बांदून उज्यांत उडोवंक नासले. ताणें राजाक प्रतिपाल केलो. खरें पातशाय, ताणें जबाब दिलो, पूण म्हाका 4 जाण मेकळे दिसतात आनी उज्या मदें भोंवतात आनी तांकां कसलेंच वायट जायना आनी 4थो म्हणल्यार एक देवाचो पूत कसो दिसता. नाबुकदनेस्सरान व्हडल्यान म्हणलें, शाद्राक मेशाक आनी अबेदनेगो हाच्या देवाक वाकाणी कित्याक आपल्या दुताक पाठयलो आनी आपल्या चाकरांक निवारले? कोण तांणी ताचेर विस्वास ठेवून राजाचो हुकूम मोडलो आनी आपल्या एकल्याच देवाक भायर दुसऱ्या खंयच्याच देवाची चाकरी आनी भजन करचे परस आपल्योच कुडी लासूंक दिल्यो. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडूप आमचो जबाब मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासना म्हणुया. मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासना. सर्वेश्वरा आमच्या पुर्वजांच्या देवा, आमी तुजी स्तुती करता. मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासना. तुजे वैभवी आनी पवित्र नांवान व्हड जावं. मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासना. जबाब मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासना. पवित्र तुज्या पवित्र मोहिमेच्या मंदिरांत आनी तुजी स्तुती करता. सोगटां वयर मान आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. तुज्या राजाच्या शिवासनार आमी तुजी स्तुती करता. सोगटां वयर मान आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. जबाब मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासना. तूं सोमदिसाचो ताव घेताय आनी केरुबी वयर बसलाय आनी तुजी स्तुती करता. सोगटा वयर मान आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. अंतराळाच्या मळबार आनी तुजी स्तुती करता. सोगटा वयर मान आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. जबाब मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासना. उद्गार
बऱ्या आनी उदार काळजान उतर आयकून ते सांबाळात आनी आपली तिरायेक लागून पीक दितात ती सुभागी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जोवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. जेजून आपणाचेर विस्वास दवरलो त्या जुदेवांक म्हळें, तुमी म्हज्या उतरा प्रमाणे चलशात जाल्यार तुमी म्हजे खरे शिश्य जातल्यात आनी तुमकां सोत कळून येतलें आनी सोत तुमकां स्वतंत्र करतलें. तांणी ताका म्हळें, आमी आब्रामाची संसद आनी कोणाचेच गुलाम आमी केन्नाच जावंक नात. तुमी स्वतंत्र जातल्यात अशें तूं कसो म्हणटाय तर? जेजून तांकां परतीपाड केलो, हांव तुमकां सत सांगतां, पातक करता तो पातकाचो गुलाम सदांच घरांत उरना, पूत तो सदांच घरांत आसता. ह्या पासत पूत जर तुमकां स्वतंत्र करीत तर तुमकां खरीच सुटका मेळटली. तुमी आब्रामाची संसद म्हूण हांव जाणो, तरी म्हजीं उतरां तुमचे भितर रिगोनात देखून तुमी म्हजो जीव काडूंक सोदतात. जे हांवें म्हज्या बापा सोबे देखलां तें हांव सांगतां आनी जें तुमी तुमच्या बापायचें आयकलां तें तुमी करतात. तांणी ताका परतीपाल केलो, आब्राहाम आमचो बाप. जेजून तांकां म्हळें, तुमी आब्राहामाचे पूत जाल्ल्यात जाल्यार जें आब्राहामान केलें तें तुमी करतले आसल्यात. पूण देवा कडसून आयकल्लें सत हांवें तुमकां सांगलां, तरी आसतना तुमी म्हजो जीव काडूंक सोदतात. आब्राहामान अशें करूंक ना. तुमचो बापूय करता तशें तुमी करात. तांणी ताका म्हळें, कामचारान आमी जल्माक येवंक ना. आमकां एकलोच बाप आसा तो देव. जेजून तांकां म्हळें, देव तुमचो बाप जाल्लो जाल्यार तुमी म्हजो मोग करतले आसल्यात, कित्याक हांव देवातावन उपजलां आनी आयलां. म्हजेच खुशेन हांव येवंक ना, पूण ताणें म्हाका धाडला. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वखाणी तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो, आमचें क्रिस्ती जिवीत दोन व्हडले शिगोणाचेर धरलां. दोन हांबे कशे आमचे धर्माचे. एक मोग म्हणटा पळय तो, दुसरो भावार्थ. ह्या दोनांचेर आमचें क्रिस्ती जिवीत अदीक घट जालां. कोणाक चड मोग देवाचो, चड भावार्थ देवाचेर, तो एक बरो क्रिस्तांव. मोग ना, भावार्थ ना, आमी पचपचीत क्रिस्तांव. आयचें पयलें वाचप तुमी आयकलां दानियल प्रवादाचें. दानियल एक फामाद प्रवादी आनी ताका नाबुकदनेझर हो असिरियेचो राजा, बाबिलोनाचो राजा फौज घेवन ते येयलो, इस्रायलाक आरोयले, डिफीट केले आनी बरे बरे मनीस, बरे आर्टिस्ट, बरे कामदार, ग्रेस, हुशार ताल्यांक सगल्यांक ताणें आपणाच्या गांवघरा बाबिलोना व्हेले. आनी थंयसर तांचो गांव अदीक सुदारूंक तांकां फोर्स कोरी. आपलो धर्मूय तांचेर फोर्स कोरी. आमी आयकलां नाबुकदनेझरान तांकां कायदो घातलेलो, तुमचान देव ना, आमचो देव. तुमी कितें रोजार करतात, पुजा करतात, नमस्कार करतात, फकत आमच्या देवाक. आनी जायत्या नाक्यांचेर जे सुवातेर लोक एकठांय जातात त्या नाक्यांचेर ताणें आपणाच्या देवाच्यो मुर्त्यो, इमाजी घातलेल्यो भांगाराच्यो. आनी कायदो काडलेलो,
अमके वखदार तुरी ट्रम्पेट वाजयताले आनी ट्रम्पेट लोकांक आयकतच आसा ते सुवातेर देमी घालूंक जाय आनी तांच्या देवाक आसा ते वाटेन फुडो करून नमस्कार करूंक जाय. पण करिना तांकां उज्याच्या आगट्यान उज्यार घाली लासून घाली. पण दानियालाचे तीग फ्रेंड जे आमी आयकलां शाद्रस मेशक अबेदनेगो ते देवाक आपणाचे विस्वासी रावले. आपणाचो धर्म सोडलो ना आनी आमी आपूण कितें जेयताले तें जेवण ताणें सोडलें ना. देवाचेर पातयेवन आपणाच्या देवाक नमस्कार करी आनी जेवणूय आपणाक जाय ते भशेन जेई. कोणें राजाक कंप्लेन केली. हे ते एक जाण दानियालाचे फ्रेंड जांचो तो मोग करता स्पेशल ट्रिटमेंट दिता ते आपणाक जाय ते भशेन जियेतात. तुवें कायदो काडला आमच्या देवाक नमस्कार करूंक ते करिनात ते आपणाच्या देवाक नमस्कार करतात. आनी तेका आयकून आपूण राजा सांगता फाल्यां जेन्ना ट्रम्पेट वाजता तुमी आमच्या भांगाराच्या देवाक नमस्कार करिनात तुमकां उज्यान घालतलो आगट्यान घालतलो. तिगूय जाण जबाब दितात सांगतात आमचो देव आमकां निवाडटलो. आमी आमच्या देवाची सेवा चाकरी करता. देव आमकां आगट्यान पासून उज्यान पासून घातल्यार आमकां निवाडटलो. निवारी ना जाल्यार पासून उज्यांतले वाटाय ना जाल्यार पासून आमचो बोवाड ताचेर आमी तुजे देवाचेर बोवाड दवरप वचना. आनी आयज जें आमी आयकलां तांकां आगट्यान घालतात आनी आगट्यान ते तीग जाण न्हू 4 जाण भोंवता. आनी तो जाप जाता 3 जाणांक आसलेले 4थो कोण देवाचो वडवो तो तांच्या बरोबर उज्यान येयलो ताका वाटावंक निवारूंक. म्हणटकीर ह्या 3 जाणांनी गोड देवाचेर विस्वास दवरलो देवान ताका सोडलें ना राखलें सांबाळलें. इश्टानो आमी भावार्थ ते म्हणटा क्रिस्तांव पूण आमचो बोवाड खूब फावटी पोचपचीत बोवाड. आमकां बरें दिसता बरें लागता तेन्ना आमचो बोवाड जीव आसता. आडकुडी येता त्रास जाता कश्ट जाता चड करून बोवाड आमचो हालता. ह्या ते जाणांची देख घेवया शाद्रस मेशक अबेदनेगो आपल्या सुखान जावं दुखान त्रासान कश्टांनी आडकुडीनी पासून देवाचेर ताणें गोड विस्वास दवरलो. आमी इश्टानो आमच्या जिवितान बऱ्यान वायटान त्रासान कश्टांनी देवाच्या स्वरान गोड बोवाड दवरून चलूं आयच्या दिसान आदार मागुया. बसूनच भेटून गीत गावया. बागेतल्या फुलामध्ये भेटून एक आम्ही गायन गाऊया. C पान 30 C6 पेज 30. भाव भयणीनो हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सोरपोत विदा देव बाबाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. या तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवन सर्वेस्परा हो फारीकपणाचो योद तुका आमी भेटयता. ताजे वरवीं दयेन आमची पातळां भोगोस आमची वसोक्त अतीर काड जावं मोगान तुज्या सांबाळून तुजेशी आमकां चलोवन तूं व्हर. हे आमी मागता तेच तुज्या पुता जेरूचे नवें. आमेन.
सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं तुमचे काड जावं बरें या आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता सर्वेस्पर आमचे वाग दिन वाचुया वय वर्षा आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपूर्वेदारान सस्तेंचे देवा सुरकरेन सुरताय तुका आमी दिन वचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमचे कोडीक आमी दोनवण दिताना उगडाचें तूं बोल मोडटाय आमच्या मनाक उजो बारताय वेगवेगळे सगून आमचे थंय वाडयताय क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं सत्संग इनाम तो आमकां दिताय देखून ते जेजू देशी देवदूतान सर्गींचो सगलो जलबार तुवें थोर महिमा वाकाणटा तांचे संगाती आमचे तडे मेळोवन आमी सगलीं स्तुती तुजी गायता सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझे पवित्र आत्म्यांक धाडून तेणी पवित्र करून आमी मागता जावं ते आमकां आमच्या आसम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कश्ट मारून ससूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे प्रसाद समोर पुजी तेच बरें जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची कास नव्यान सस्तनीक कराराचें हें रगत पातकच वॉक्स आनी मेळच्या तुमची बसत आनी समेत मनशां बसत वारावतलें हें म्हज्या उगडसा करा वाडताचो घट परगटुया जोरीच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपूर्वक रास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल तुका समोर दिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सभा करूंक आमकां तुवें फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जोरीची कोणा रागो शेवतल्या मसामे सांग पवित्र आत्म्या बरें एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेच पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे भगवान बाबा फिलीप नेरे आमचे गवडे बापा आनी सगळे यानिकी वर्गां बरोबर तुका प्रिती मोगान वाडय पुन्हा जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्या
ते आमच्या सगळ्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तूं इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोरीत मुखामावल पडोवंक फावो कर आमकां समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आमकां मारये देवाची माई संगती फकीन दरम दुता आनी सर काडी तुका म्हणून उरल्यात सगळे भक्त बरोबर ससनाचे आस तुका आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता बरवीं तेच जेजू वरवीं तेच जेजू संगता तेच जेजू तांय पवित्र आत्म्याचे एक कोणान सर पोर बेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनांक आमेन. बापाक सर्गीच्या मोगान उलो मारुया आमच्या जिविता पासत दिनवासतना खरेंचपण आमच्या भावार्थे पासत दिनवासुया सरांत देवाचेर घट भावार्थ धरून चलूंक आमचें जिवीत येत भावार्थान आमी सदांच बरें तें करूंक शाणपणान एका कित्याक बरोवन बापा लागीं बराबर मागुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या जेन्ना पवित्र जावं समकयो तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांचा आमचो दिसपटो ग्रास समकदी आनी आमी आमचे इस्रायेलांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगस आनी आमकां तायने पडोवन दिवं नाका वायटांतली आमकां निवार सरायस्पराच वायटांतली तूं आमकां निवार दया करून जिवितान आमकां सवस्थाय दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरुंडरा जेजू क्रिस्तूचे येण्याक बरोवंशान आमी होत रेखताव तर आमकां चुदार काकुतीन सर पाप तुमचली सुटय सुरागतांतली तूं आमकां सगल्यांक वाटाय त्या राजवटी कोत तुजी शासनाच्या शासना तुमी जेजू क्रिस्ता तुवेंचे दरोवन दितांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां हांव दिता म्हज्या पातकांचेर न्हय तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल जे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजो जे येताय राजवट चलयताय ससण्याच्या ससनांक आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. हो जेजू खरा देवाचो पुत्र आमच्या संवसारी जिवितान सरान देवाचेर गोड बाबाट धरून जिवंक हो जेजू आमचे थंय मागता देवाची शेडी संवसाराचे पाप काडटा ती हे जितून खुशाल आनी मोगान आपल्या जेवणाक आमकां आपयल्या सगळे आमी सुभागी मोचे मास खोरेकाण D30 5 60 आनी 3 गायन गावया कोमियाच्या वेळार D30 पेज 63. Taleigao
प्रार्थना. मोगाळ बापा, तुवें दिलेलो संस्कार आमी आतांच घेतला. ताजे वरवीं आमचे पिळे सोत्म्यांक आनी कुडीक भलायकी दी. आमच्या काळजांतली सरखोटेपणां काडून तेनी दवरकोड आनी आमकां तुज्या सरकाला सदांच तूं सांबाळ. हे आमी मागता तेच तुजे पुता जेरुशलेमा बीन. सर्वेस्पोर तुमची सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सोरपोत वेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आशिर्वाद तुमचेर घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओळखकार. शेवटाचे गायन गावया. T21 पान 213, T21 पेज 213. 3, 4, 1.